नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पितृपक्षातली तांदळाची खीर। खीर करपाक हांवें एक नाल्ल कातून घेतला, एक नाल्लाची सोय घेतल्या। या सोयेचो आमकां आतां रोस काढून घेवपाक जाय। सोय हांव मिक्सरान घालून घेता। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। सोय वाटून झाल्यानंतर ती गाळून घेऊया। हांवें गाळून घेऊन ताजो हांवें रोस काढून घेतलो। आता ही सोय हांव परत मिक्सरान घालून वाटून घेता। परत एकदा हांवें वाटून घेतले। नाल्लाचो रोस काडटा आसतना खूब पातळ करपाक जायना, मातसो दाटसोच दवरपाक जाय। पळयात, असो करून रोस काढून घेवपाक जाय। हांवें 2 कप नाल्लाचो रोस घेतला। ज्या कपान हांवें नाल्लाचो रोस घेतला त्याच कपान हांवें पाव कप तांदूळ घेतल्या। हे हांवें बासमती तांदूळ घेतल्या। हे तांदूळ मातशे धुवन घेवपाक जाय। तांदूळ हांव उदकान धुवन घेता। 2 वेळा उदकान तांदूळ धुवन घेतले। आता हे तांदूळ हांव मिक्सरान घालून बारीक वाटून घेता। तातून हांव थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना खूब उदक घालून पातळ करपाक जायना, थोडेशेच उदक घालून वाटून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें करून हांवें वाटून घेतला। वाटता आसतना मातशे मोठे दवरपाक जाय। रवो कसो आसता तितले मोठे दवरपाक जाय। नाल्लाचो रोस हांव दुसऱ्या आयदनान घालून घेता। नाल्लाचो रोस शिजत दवरच्या पयलीं तातून आमकां गोड घालपाक जाय। गोड घालिनासतना रोस शिजत दवरलो जाल्यार रोस फुट्टा, ताका लागून पयलीं गोड घालून घेवपाक जाय। हांवें हांगासर पाऊण कप गोड घेतला। गोड घालता आसतना तुमी तुमच्या आवडी अनुसार कमी जास्त करपाक जाता। मिक्स करून घेवया। कायल हांवें गॅसार दवरून गॅस हांवें चालू केल्या। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। रोसाक खतखतो येईपर्यंत रोस आमकां धवळीत रावपाक जाय। तातून हांव घालता पाव चमचो वेलचीची पावडर। अशें धवळत रावपाक जाय, नाजाल्यार रोस फुट्टा। आता हांव तातून घालता वाटून घेतल्या ते तांदूळ। तांदूळ घातल्यानंतर आमकां धवळीत रावपाक जाय, नाजाल्यार तांदूळ पोना लागता। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। वाटलेले तांदूळ घातल्यानंतर अशें धवळीत रावपाक जाय, नाजाल्यार तांदळाचे गोळे जाता। तातून हांव थोडेशें मीठ घालता, चवी पुरते मीठ। हाका आतां बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय। तातून हांव घालता बदाम। हे बदाम हांवें उदकान भिजत घालून दवरलेले, ताज्यो साली काडून कुडके करून घेतल्या, त्यो घालता। मिक्स करून घेवया। आता पळयात, बरो खतखतो येवपाक लागलो। पळयात, तांदळाची खीर बरी दाट जाल्या। अशी ही तांदळाच्या पिठाची खीर पितृपक्षान करतात ती। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।